साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, हांवें पयस केल्ल्या इस्रायलाचा राजा सावलू विशीं कितले दीस म्हूण तूं रडटलोय. तुज्या आयदनांत तेल घे आनी चलूंक लाग. बेतलेमाच्या जेसीशी हांव तुका धाडटां, कित्याक ताच्या पुतां मदलो एक राजा हांवें वेंचून काडला. साम्युएलान विचारलें, म्हज्यान कशें वचूंक जायत? सावलूत गमत तर तो म्हाका जिवीशी मारतलो. तेन्ना सर्वेस्परान सांगलें, तुजे बाराबर एक पाडकुलें घेवन वच आनी अशें म्हूण, सर्वेस्पराक येवन भेटूंक हांव आयला. जेसीकूय येवन भेटूंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांव तुका सांगतलों आनी जाका हांव तुका दाखयतलों ताका म्हजे खातीर तुवें मागूंक जाय. सर्वेस्परान सांगिल्ल्या प्रमाणें तशें साम्युएलान केलें. तो बेतलेमाक गेलो. त्या शाराचे जाणटे भिरांतीन कशें बरोवन ताका मेळूंक आयले. ताणीं विचारलें, आमकां बरी खबर घेवन आयले मूं? ताणें म्हणलें, हय, हांव सर्वेस्पराक येवन भेटूंक आयलां. नितळ जावन म्हजे बाराबर येवन भेटूंक येयात. जेसीक आनी ताच्या पुतांक ताणें नितळ केलें आनी येवन भेटूंक आपयलें. ते थंय पावतूच ताणें एलियाबाक देखलो आनी आपणाच भितर म्हणलें, तुबा वीण सर्वेस्परा मुखार ताचो मागलोलो आसा. पूण सर्वेस्परान साम्युएलाक म्हणलें, ताचें रूप पळोवं नाका, न्हय म्हूण ताची उंचाय, कित्याक हांवें ताका नाकारला. मनशा भाशेन देव पळयना, मनीस भायलें रूप पळयता, पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेन्ना जेसीन अभिनदाबाक हाडलो आनी साम्युएलाक दाखयलो. हाणें म्हणलें, सर्वेस्परान हाकाय वेंचून काडूंक ना. जेसीन शामाक दाखयलो आनी साम्युएलान म्हणलें, हाकाय सर्वेस्परान वेंचून काडूंक ना. अशें जेसीन आपल्या 7 पुतांक साम्युएलाक दाखयलें. पूण साम्युएलान म्हणलें, हांचे भितरले एकल्याक पूण सर्वेस्परान वेंचून काडूंक ना. साम्युएलान जेसीक विचारलें, हांगा आसात तितलेच तुजे पूत? ह्या विचाराक जेसीन जबाब दिलो, सगल्याहून ल्हान तो हांगा ना, तो हिंड राखूंक गेला. तेन्ना साम्युएलान जेसीक म्हणलें, ताका आपूंक धाड, कित्याक तो आयल्या शिवाय आमी जेवंक बसचे ना. म्हणटूच जेसीन ताका आपूंक धाडलो. तो मजूर कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हणलें, ये ताका माग, होच तो. म्हणटूच साम्युएलान तेलाची आयदन घेतलें आनी ताका आपल्या भावा सांगाती आसलो थंयच मागलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देंवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवें रावलो. मागीर साम्युएल रामा गांवांत गेलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, दावीद म्हजो सेवकाक म्हाका मेळ्ळो. म्हणुया, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. पुर्वी तुज्या भक्तांक दर्शनान उलोवन तुवें सांगिल्लें, एका वीराचेर हांवें मुकुट घाल्ला. म्हजे पोजींतलो वेंचून काडलोल्याक हांवें उबारला. जबाब, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका घट करतलो. जबाब,
दावीद म्हजो सेवकाक म्हाका मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारणाचें कडप, आनी हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो. संवसाराच्या राया मदें बोव व्हरतो. सो बाप, दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. व्हरतो बाप जेजूचो, मोहिमेमोन देव आमचो, तुमची मोत उजवाडावंक तुमच्या आपोवण्याचो कितलो उंच भरोसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक सोय. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस अशें घडलें. जेजू एका सोनवारा दिसा एका शेतांतल्यान वेतालो आनी ताचे शीस फुडें चलत आसतना कोणश्यो तोडूंक लागले. तेन्ना फारिझेवांनी ताका म्हणलें, पळय, सोनवाराचें करूं नजो तें काम ते कित्याक कोत्ताय? आनी ताणें ताका जाप दिली. गरज पडली आनी आपणाक आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांक भूक लागली तेन्ना दाविदान कितें केलें तें तुमी केन्नाच वाचूंक ना बी? कसो तो अबियातार परम याज्ञीक आसतना देवाचे घरांत गेलो आनी आयजनिका भायर येरां खावंक नजो आसलोले देवाक भेटयलोले ते उंडे ताणें खाले आनी आपणा बरोबर आसलेल्यांकूय दिले. ही सगळी खबर तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाक सोनवारा खातीर करूंक ना, पूण सोनवारा मनशा पासत केला. म्हणटूच मनशाचो पूत संवसाराचो ही दोनी. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. नियाळ. मनीस भायले रूप पळयता, पूण सर्वेस्पोर काळीस पळयता. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमकां अशें दिसलां आसतलें, वी आर नॉट मेंट फॉर इट. दुसऱ्या अशें दिसलां आसतलें. उतरांनी आमी त्या कामाक पुरती न्हय. तें काम आनीक दुसऱ्याक अदीक फायद्याचें जावं येता. केन्ना केन्नाय दुसरी आमकां असले उलोवन सकयल घालूंक सोदतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा कशे तरेन देव दाविदाक इस्रायलाचो राजा म्हूण वेंचून काडटा. दावीद जोरी ताच्या भावा मदलो धाकटो, पूण त्याच्याच घरांत ताका वालोर नासलो. देवाचे नदरेन ताका खूब वालोर आसलो. असो देव ताका आपले वेंचून काडलोले इस्रायल परजेचो राजा निमता. देव आमचे काळीस पळयता आनी त्याच काळजाक देव आपल्या मोगान बुडोवन आपल्या बऱ्या वावरा पासत वापरूंक सोदता. जेन्ना दाविदान देवाच्या उल्याक वय म्हणलें तेन्ना देवाचो पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी सदांच ताचे तांय रावलो. अशेंच कितें आमचे तांय घडटलें जेन्ना आमी आमच्या उणेपणान उणेपण कुशीन दवरून देवाच्या उल्याक जाप दिवंक पावतल्या. हो देवाचो उलो आमच्या जोण एकल्याच्या जिवितांत एक खासगी उलो जावन आसतलो. आमी फकत त्या उल्याक शांत आनी उक्त्या काळजान आयकूंची गरज, कित्याक देव आमकां भायल्यान न्हय पूण भितरल्यान थावन वळखता. मागणें. हांव आयज शांत रावन देवाक म्हजे लागीं उलोवंक दितली. ह्या वेळार आमचेशी तूं राव जेजू.